मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदनः मंगलम देवकी पुत्रः मंगलम गरुडध्वजः श्रीरामं हनुमत् सेव्यं श्रीकृष्णं भीमसेवितं श्रीव्यासं श्रीमदानन्दतीर्थसंसेवितं भजे ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजन्मनि। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। प्रथम पंत आम्ही बँगलोरांतू आयिलतना त्यांना 2021 आम्ही एक संकल्प घेऊन गेना त्यांना हांगा आयिल्ले। त्यांना डिसेंबर महिने लागी आशिल्ले की प्रिय गुरुवर्य स्वामीले एक कट्टड अनंतनगरांतू उद्घाटन करचे म्हणल्यार आमगेले एक हंबल आशिल्ले। तांगेले प्रथम पुण्यतिथी पयले ते कट्टड ते वास्तू आम्ही उद्घाटन करका म्हणले एक आलोचन घेवन आम्ही 2021 लागी आम्ही हांगा आयिल्ले। तेन्ना प्रथम पंत आयिलतना आम्ही बँगलोरांतू आमगेले स्वशाखा मठांतू एक दिवस राबून गेनू कडेरी दुसरे दिवसाक आम्ही अनंतनगरा पावनू त्याची वास्तूंत आम्ही वास्तव्य करून तिसरे दिवसाक वापस आम्ही गोवा भायर सरिले। तेन्ना आम्ही प्रवचनांत आम्ही त्यांना सांगिल्ले 3 वर्सां पयलीं मागची की आम्ही बँगलोराक 1 महिन्याचे आम्ही वास्तव्य दिताची म्हणून आम्ही 1 महिने सांगिल्ले किंतु 3 पट्टीन आम्ही हांगा वास्तव्य दिल्लें आसा। सो लेकिलकिंता चडची आम्ही दिले। सो अशी लायक नाकाच की मुखार दिनाच म्हणून मुखार वैके दिताची आता 100ची 3 पट्टी म्हणून लायक नाकाची 100 दिवस जाले ताजी 3 पट्टीन तशी काय लायक नाकाची। केलो लोकांक दिसता की स्वामीले चातुर्मास 4 महिना काय 1 वर्साचे चातुर्मास केल्यार बरें आशिल्लें किंतु कसं करचें शास्त्र कडेरी मालगड्यान घालील परंपरा ते प्रमाणे चल का पडता। हांगा तुमी शारदेक राबका म्हणून सांगले आम्ही ताकाही अनुमती दिले। कडे तदनंतर गणपतीक तुम्ही विचारले गणपतीकही आम्ही अवकाश कोण दिले। कडेरी दीपावळी हे करका म्हणून आम्ही दीपावळी करून दिले। सो आनीक मुखार एक्सटेंड करच्याक आमगेले की तितलो समय कालावकाश ना। आता 50 वर्ष जावचे खाली आणि 1 वर्ष मात्र उरले। करेक्ट नोव्हेंबर 27 मुक्कावेल वर्स तुलेना कार्यक्रम आरंभ जाता आणि लागी लागी 365 डेज मात्र आमगेले गुरले आणि त्या नहिशीची आमगेले जप ताजे कडेन वैके आम्ही लक्ष दिव का आणि हांगाही मस्त जप जाले होड महाअभियान जाले। त्या नहिशीची एक म्हालगड स्वामेले संकल्प परिपूर्ण जाले म्हळे एक मस्त संतोष आणि संतोषारे आम्ही 5 दिवसाक आम्ही हांगतुल्यान भायर सरताले कित्याक म्हालगड स्वामेले एक इच्छा तांगेले एक परिपूर्ण जाले न्हय ताजे एक भार कमी जाता आणि प्रिय गुरुवर्य स्वामी संतुष्टीत जावन त्यांनी वैके तुम सर्व लोकांक आशीर्वाद करताले म्हणले एक विश्वास आसा आमकां। आम्ही चातुर्मासाक आयिलतना ಒಟ್ಟು 999 संख्येने ಒಟ್ಟು सांगले आरंभ जावचे। आम्ही बशिले 27 तारीखाक 2+7 9 म्हळे कडेरी स्वामेले अभिवंदना कार्यक्रम 18 तारीखाक आयले 1+8 आयले थंय 9 जाले। तदनंतर आमगे चातुर्मास समाप्ती 1+8 थंय 9 जाले। शारदोत्सव आरंभ जावते ते 9 तारीखाक 9 जाले। सो अशी एक कोइन्सिडन्स जावन 9 नंबराक मस्त लोकांक ताजे बद्दल आलोचन जावन तांणी आमकां रिपीट करच्याक चाल केले की स्वाम्यान मुहूर्त अक्षत दिले म्हाका सॅलरी मेळ्ळे ताजे काउंट केल्यार 9 येता। म्हाका इंटरव्यूवाक आपयले तांणी 25 आपयले 2+5 7 जाता स्वामेल नंबर येता। सो अशी कोरून घेवन वापस आमकांची रिपीट मारचे लागले। कडेरी त्या नहिशीची स्वाम्यान मुष्टीक काणीक दिले उठू केळ केलतना 16 कॉइन्स मेळ्ळे 1+6 7 जाता। सो अशी आज जन वैकेची नंबर गेमान तू इंटरेस्ट जाल्या म्हणून येनो दिसून आयले पळय अशी एक साना साना विषय किंतु कितले महत्वाचे कोणाक एक मनाक लागून गेनो आज तो वैके ते फॉलो करच्याक आरंभ केल्लो आसा। 7 नंबर मेळत की 9 नंबर मेळत की सो खंय की एक सोदीत बसला। सो अशी सांगचे कारण कसन की म्हळ्यार गुरु बद्दल भावन कसन आसा म्हणून घेनू तुम्ही ते एक सांगिल्ले निमित्तान आमकां कळून घेवन आयले। हांव वैके स्वामेल फॉलो करता स्वामेल 7 नंबर
म्हाका वैकेची त्या 9 संख्ये म्हळ्यार स्वाम्यान चातुर्मासाक 9ची संख्ये बद्दल सांगले. किंतु आनी एक संख्या लास्ट एंड आमी एक सांगून गेलो आयच्या दिवसाचे हे प्रवचन आमी हे करताची. आमी तिरुपती यात्रेक भायर सरले. हय, मस्त लोकांक विशय गोतनाशिल्ले, कित्याक म्हळ्यार आमकां गोतनाशिल्लें की आमकां दर्शनाचे अवकाश मेळत की ना म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार आश्विन मास म्हळ्यार ब्रह्मोत्सव जाता. ब्रह्मोत्सव चलतना फर्स्ट 15 days काही आमी उलोवचेक जायना, तांगे लागीं वचून संपर्क वैके करचेक जायना, तसल नमुन्याचे थंय व्याप उरता. सो तसल एक संदर्भ आसतना आमी एक मनांत आशिल्ले की आमी थंय एक वचका अशी म्हणून गेलो. आनी कमिटी तर्फेन आमकां एक हें केलें की स्वाम्याले अभिवंदना दिवस आसा. अभिवंदना नेक्स्ट दिवस एक स्वाम्यान वची तशी आमी एक प्लॅन करताची म्हणून गेलो कमिटीच्यान आनी एक निर्धार घेतलो. कडे आमी तांकां एक अनुमती दिले, जायत तुमी मुखार या. 1 म्हयनो की कसकी आशिल्ले टायम लायना. आनी फॉलोअप केले. कडे आश्विन मास आयले. कडेर ब्रह्मोत्सव जायना, संपर्क करचे जायना, उलोवचें जायना, हें जालें. कडेर एक डेट जावका न्ही. हांगेले विचार आशिल्ले अभिवंदना दिवस हे दिवस हांगा मुष्टी प्रसाद दिवचो आसा. सो नेक्स्ट डे पुष्य नक्षत्र आशिल्लें. सो त्या दिवस करचे. 24 तारीखाक करे. 24वे स्वामे 24 तारीखाक वच्चे अशें निवटून हांणी प्लॅन केलें. किंतु देवाले विचार विंगड आशिल्ले. तांणी 24 तारीखाक विचारतना सकाळी 8:30 दर्शन आसा म्हणून तांणी सांगलें. किंतु आमी सांगलें की आमी चमकून वचचें आमकां मना आसा. आमी ते चेंज करचें आमगेलें की मना ना. आमी गेल्यार चमकून वचचें कसन जाता तशी. सर कडेन आनी नेक्स्ट डे 25 तारीखाक जाता. 25 तारीखाकय तांगेले प्रोटोकॉला प्रमाणे 8:30ची तांणी अवकाश कोण दिवत, बाकी खंयचे जायना. 26, 27 शेनवार आनी आयतार आमी त्या दिवस नाका. शेनवार आयतार हांगा उरका म्हळ्यार जनांक आनी येवचे वचचे ना, मस्त लोक हांगा येताची. सो शेनवार आयतार आमकांय जायना. थंय वैकेच मस्त लोक येतात शेनवार आनी आयतारा. सो तांकांय आमी ते हें करचें नाका. सो 24, 25, 28 एकादशी आसा. चमकून वच्चे हे त्यांनी निराहार निर्जल. सो ते 28 तारीखय नाका. सो उरले 29 द्वादशीक एक करका ना, 30 तारीखाक करका. कडे 31 दिपावळी. सो कडे 1 तारीखाक कडे आनी रज उरता, जन येताची. 2 तारीखाक हांगा सभा कार्यक्रम. 3 तारीख आमी भायर सरचे. सो उरील 4 डेट. एक 24 तारीख, एक 25 तारीख, एक 29 आनी एक 30. 26 आनी 27 लिस्टांतू ना. हांणी पत्र दिलें 24 तारीख आमी नाका म्हळ्यार 8:30 तांणी अवकाश आसा. 8:30 म्हळ्यार खंडीतय जायना. कित्याक की म्हळ्यार देवाल पूज करून गेलो. हांगा तुल्यान तिरुपती पावून थंय तुल्यान तिरुमला चमकून वच पर्यंत ते जावचें ना म्हणून दिसलें. 10:30 जाल्यार खंयचे रितीर आमी हें करता म्हणून सांगलें. 10:30 एक कशी तरी तुमी करा. आमी खंयचे रितीर आमी ताजे पयले महाद्वारा येद्रा येवचे आमी हें करता म्हणून आमी सांगलें. कडेरी तांणी सांगलें उरले 26, 27, 29 आनी 30 तांणी दिना म्हळें. कित्याक म्हळ्यार दिपावळी लागीं आमकां जायना. तेन्ना हांगा उत्सव हे त्यांनी उरता. सो आमकां जायना म्हणून तांणी हें केलें. सर कडेन 26 तेन्नाय जायना. उरले सोमार आयतार दिवसू एक चान्स आसा. अडना आयतार जाल्यार आयतार आमी एक आतां संकल्प केले आनी पयले प्रस्ताव गेले. आमी अनुमती दिले. कडेन आमी एक संकल्प केले आतां ते आमी परिपूर्ण करता. सो अशी आमी आलोचन करून 27 आमी हें करता म्हणून तांणी सांगलें. आमकां 24 तारीख जाल्यार कसन्याची पत्र ना. 25 तारीख जाल्यार तेही पत्र ना. सांगतासाची जाल्ले बट ना पत्र येवो कडेर पळोवया म्हण. कडेन 20 दनपार 12 घंटेक की 12:30 आमकां तांगेले TTDंतल्यान ईमेल आयले की तुमकां आमी अवकाश कोरून दिले. खाली 12 की 1 घंट्याक आयले. तदनंतरच आमी उठू प्लॅन करून गेलो. बेगीची आमी प्लॅन केले की आमी रात्री भायर सराय आनी आमकां दुसरे दिवस पूज करता म्हळ्यार एक समय जावका. एक समय जाल्या नंतरचे आमी देवाल पूज करचेक जाता. 12 घंटेक पूज करून घेवन बसचेक आमकां जायना. म्हळ्यार दुसरो दिवस लागील उरका नाजाल्यार त्या पयले दिवसाकच गणना जाता. सो त्या निमित्तान आमकां ते रात्री मान दांटून गेले नंतरची आमकां देवाल पूज करचेक आमकां अवकाश आशिल्ले. सो त्या निमित्तान रात्री मानाच्यानी हे करून 1.5 घंट्या नंतर लागीं 2 घंट्या नंतर आमी पुजेक आरंभ केले आनी 3 भायर सोडून घेवन आमी थंय पावून घेवन आमी हें केलें. आतां सांगचें कारण कसन की म्हळ्यार बेंगलोराक आनी ताका कसन संबंध म्हणून त्या दिवस हांणी 24 तारीख विचारले, 25 तारीख विचारले,
29 विचारले, 30 विचारले, 27 विचारला नाशिल्ले, किंतु देवानं 27 आपुसून घेतले. सो 2 + 7 9 झाले. खाली तितलं मात्र नाही, आम्ही केन्ना तुम्ही फुल डेट ऍड करा. 27 ऑक्टोबर 2024. 27 + 10 2024 ಅಂತ ऍड केल्या 8 जाता. सो 27 10 केल्या 37, 37 + 8 केल्यार 45 येता. 4 + 5 आणि वापस 9 येता. आता कोण ML आयल पळय, तानेची एक कॉटेज, ताने देवस्थानाचे कॉटेज स्वाम्या कितीर ताने बुक केले. ताका खंयचे नंबर ताका काय गोतना. त्या कॉटेजा नंबर 9 आशिल्ले. सो ताकाही गोतना. आम्हीही सांगेल ना, त्यांनी स्वामीजी येता न्ही, स्वामीक एक रेस्ट रूम कसं नाही तरी हांव व्यवस्था करता कर म्हळ्या. थंय गेलतन पाय घालतन वयर पळय रे 9 नंबर आसा. आज फोटो काणगेन आयिल ना, भौशा केलो लोकांक हे दिसताले, किंतु हेचीची 9 नंबराची थंय आमकां प्राप्त जाल्ले. त्या न्हयशीची डेटची स्वाम्यान थोड्याची चेंज केले. 27 + 10 + 2024 आता उठूची ऍड करून न्हू तुम्ही हे केले. +2 + 7 9 करीत अशें उरत उठू घ्या. 27 + 10 + 2024 ऍड करा. 2024 + 37 केल्यार 2061 येता. 6 + 1 7, 7 + 2 9ची. सो कशी गेल्यार वैक्याची देवान लेक्कान आमकां त्याची दिवसू देवाल दर्शन घेऊ का म्हणून गेलो सांगून दवरिल्लें आसा. म्हळ्यार बेंगलोर चातुर्मासाक 9 संख्येक आणि अंतिम तिरुपतीक 9 संख्येक दोन्हीची देवान परिपूर्ण करून दिले. एक संतोष आसा. आम्ही हे केलें नाशिल्लें. शेनवार वैके आम्ही अपेक्ष केलें ना, आयतार वैके आम्ही अपेक्ष केलें ना. आम्ही त्यांना सांगलें शेनवार आयतार नाका म्हणून, किंतु देवान त्याची डेटाक आमकां अनुग्रह करून आज ते उठून लॅक केलतना करेक्ट बेंगलोराक कसन संख्या आसा 9 नंबर संख्या, त्याचीच आमकां तिरुपती प्राप्त जाले. सो अशी देव अनुग्रह करता. सो अशी आमकां तिरुपती देवान आमी तिरुपतींतू आसतनाची बेंगलोर चातुर्मासाचे आमी सांगिल्ले. आणि तिरुपती कची आमगेली 27 तारीखाकची थंय अंतिम दर्शन घेवन गेलो. तिरुपती आमगेले बेंगलोर चातुर्मासाचे समाप्ती करचे आमकां अवकाश मेळ्ळे. आणि ते हाका संपूर्ण हाका आमगेले बेंगलोर आमगेले कमिटीच्या लोकांनी मस्त तांणी परिश्रम घेतले. आमी कोणाक रेस्ट वैके दिल ना. म्हळ्यार राबलो म्हळ्यार समय वता. एक ठिकाण डेडलायन आसा 10:30 भितर पावका. एक दिकान हांगतुल्यान तिरुपती पर्यंत प्रयाण घेवका. सो मस्तीतले आशिल्ले तेन्ना उट्टू लोकांक घेवन वचका. खंयचे रितीरी कसनय त्रास जायना अशें आमी थंय पावका. सो उट्टू आशिल्ले रामदेव वीर विठ्ठलान ते कोण दिल बदल हे एक संदर्भारी आमी संतोष अभिव्यक्त कितेरी आमी हे एक विशय सांगले. फायच्या दिवसांतल्यान कसले एक संदर्भ आमकां गोत आसा. तुमगेल्या मनांत कशी जाताले, आमगेल्या मनांत कशी उरताले. आमी एक संन्यासी, आमी मोह माया अंतू बश्याक जायना. बट तुम्ही उठूची इतले वर्ष इतले महिने 3 महिने पर्यंत तुम्ही सेव केला आसा. स्वाम्यालेक आयिल्ले आसाची, स्वाम्यालेक उलयले, स्वाम्यालेक तुमगेले कश्ट सांगले, पदे पदे स्वाम्यालेगी आशीर्वचन घेतले, नाजाल्यार अक्षत घेतले. स्वाम्यालेक अशी एक तुमगेले एक समय तुम्ही स्वाम्याल उठू हे केल्ले जेन्ना तुमकां एक ते दिसता फाल्यां कशी जाता कित जाता. किंतु हे अनुभव आमकां वेके आयिल्लो आसा. केन्ना आमी बेळगांवांत शिकत आशिल्ले आणि त्या शाखा मठांत आमी वास्तव करता आशिल्ले. स्वामी थंय सकल आणि आमगेले घर वयर आशिल्ले म्हळ्यार पूर्वाश्रमांत. सो थंय लागीं स्वामी 116 दिवस स्वामी तेन्ना थंय वास्तव केल्ले. 116 दिवस स्वाम्यान वास्तव केले. आणि त्या वास्तव्या संदर्भात आमी थंय शाखा मठांत आशिल्ले निमित्तान बाकी लोक उठूची तांगेले घरांत तुलेन हांगा येता आशिल्ले. किंतु आमी दिवसा थंय उरता आशिल्ले आणि थंयचे भजन नगारी मारचे हे ते उठूचे आमकां आयकुचेक मेळटा आशिल्ले. तेन्ना एक संदर्भ आशिल्ले म्हळ्यार ते नगारी मारचे स्वाम्याक कित्याक मारचे की म्हळ्यार स्वाम्याक जागोच म्हणून न्ही की स्वाम्यात स्नानाक येता आसाची बाकी उट्टू लोकांना तयार उरा म्हळ कितें जनांक सांगचे कितें ते नगारी
स्वाम्या जागोच कितीर नगार मारता म्हणून तुम्ही लायक नाकाच ते नगार मारच म्हण आता स्वाम्या स्नाना वताची हांवें रान पेन कसन ताणें तागेल नैवेद्य ताण रेडी करून घेवन दवरका परिचारकान ताण तागेल काम करून घेवन दवरका बाकी वैदिकान कोणेय तरी लोक थंय आजूबाजू असले स्वाम्यान येवचे वाटे त्या उठूची तांणी स्वच्छ करून घेवन दवरका हे इशारो कोणाक जनांक स्वाम 7 गंट्यात नावचे वतात तांणी उठू लोकांना हे करका केन्ना बँगलोर आमगेल बेळगांवांत तूं 7 गंटे नगार म्हळ्यार तेन्ना आमी उठता आशिल्ले थंय आमी वयर उरता आशिल्ले जेन्ना ते नगारी पयले शब्द वयर आयकत आशिल्ले तेन्ना आमी उठता आशिल्ले तेन्ना कसने कितें कसले त्या नगार मारले नंतर आमी उठता आशिल्ले सो असले एक संदर्भ बेळगांवांत आशिल्ले सो इतले एक लागीं तुलें आमी चातुर्मास पळयले तेन्ना स्वाम्यान ते 116 दिवस गेले नंतर काही ना फुल्ल मठ खाली 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 असा आयदना शब्द ना नगारी शब्द ना भजनेचे शब्द ना ताळाचे शब्द ना लोक ना काही ना कितें ना खाली पळयत बशे हो कोणा कसन जालें कितें जालें सो हेची एक चंदाय कित्याक चंदाय की म्हळ्यार की स्वाम लागीं असले रे स्वाम्या सानव्या म्हणगे न्हू दिसता उरता केन्ना स्वामी आमी भायर सोडून वताची तेन्ना स्वामेले बद्दल स्मरण करून घेवन स्वामेले नांव घेवता जाल्यार अवकाश मेळटा आमी केन्ना बेळगांवांतू म्हालगड स्वामी भायर सोडून गेले नंतर म्हालगड स्वामीला आलोचन करचे म्हालगड स्वामी आशिल्ले असल्यार आतां भिक्षेक बसता आशिल्ले म्हालगड स्वामी आशिल्ले असल्यार आतां हांगा मंत्राक्ष दिवच्याक बसता आशिल्ले म्हालगड स्वामी आशिल्ले असल्यार आतां थंय वॉकिंगाक वता आशिल्ले सो हे उठूची उडगास करच्याक मेळटा आशिल्ले जर स्वामी थंय आशिल्ले असल्यार हे उडगास येना हे आनी असल्यार उडगास येना गेले नंतर हे उडगास येवचे आसतना उडगास येना हांगा तुलें निर्गमन जाले नंतर हे उडगास येवचे फाल्यां तुलें तुमकां कशी उडगास येता आमी सकाळीं 6 गंटे येवचे हांव हांगा बसता आशिल्ली हे टायलार हांव बसचें आशिल्लें त्या टायलार ती बसता आशिल्ली तो भजन म्हणटा आशिल्लो हो भजन म्हणटा आशिल्लो ताण तबलो घेवन मारचे आशिल्ले हाण पियान घेवन मारचे आशिल्ले हाण हें करचें आशिल्लें ताण तें करचें आशिल्लें हे उठूच उडगास फाल्यां तुल्यान आरंभ जाता आनी ते इतले पर्यंत उडगास दवरात परतून आमी येवं पर्यंत तेची उडगास करत तुमी तुमगेले जीवन आतां तुमी चलोसून घेवका हाका आनी कसाने औषध आमी दिवचेक जायना आतां हेची उडगास करून गेलो हांव हें केलें हांव तें केलें केन्नाय आमी तशी करताच केन्ना आमी शिक्षण आनी करून घेवन येताच फर्स्ट PUC सेकंड PUC इंजिनियरिंगान जलतना आमकां इंजिनियरिंगाक किंता आमकां स्कुला डेजच उडगास येता हांव लास्ट बेंचार बसता आशिल्लो हांव त्या बेंचार बसता आशिल्लो हांव ते पेपर घेवन ताका मारता आशिल्लो हेची उडगास ताका येता कित्याक की म्हळ्यार पयलेचे स्मरण करतना ना कॉलेज सोडून वताना ना शाळा सोडून वताना हेची उडगास येता आशिल्ले शाळे आसतना कसन दिसता की म्हळ्यार हे शाळा केन्ना तरी जात सारकी दिसता शाळा जावन घेवन कॉलेजा वताना शाळेक कितें हे दिवस तरी कितें गेले म्हूण घेवन तुमकां दिसता कॉलेजा पांय घालतना कॉलेजांत वय कितें दिसता हे कॉलेज केन्ना जाता म्हणून इंजिनियरिंगाक केन्ना वचता म्हणून इंजिनियरिंग ते कॉलेज डेज बरे आशिल्ले बंक मारचे जाता आशिल्ले हें करचें जाता आशिल्लें तें करचें जाता आशिल्लें हांगा भायर वचचें जाता आशिल्लें सो असले आनी उडगास म्हळ्यार पयले मेमोरीज कसन आसा ते केन्नाय आमकां उडगास करचेक आमकां अवकाश करून दिता आतां फाल्यां आमी भायर सरताच फाल्यां इनडायरेक्टली तुमी आमगेले उडगास करता आशिल्ले फाल्यां एक 7 गंटे म्हळ्यार निर्माल्य विसर्जन 12 गंटे म्हळ्यार पुजे बसता आशिल्ले 12:30 म्हळ्यार भिक्षे बसता आशिल्ले 1 गंटे म्हळ्यार फाल्यां मंत्राक्षत दिवचे येता आशिल्ले सो हे उडगास आनी थोडे दिवस तुमकां आलोचन करचेक स्मरण करचें तुमकां अवकाश मेळटा आनी आमकांही असो अनुभव आयले किंतु एक हाजी बर कसन की म्हळ्यार आमगेल्यान खंयचे एक विशय पळया तो 3 पंत आलोचन करता एक विशय तो 3 पंत आलोचन करून कडे हासता तो फर्स्ट कसन की म्हळ्यार की खंयचे एक इन्सिडेंट जाल्लो म्हणले का इन्सिडेंट जाल्लो कुडेन तेन्ना तो एकदां हासता कस की एक जाला आतां पळय दयानंद पै ताणें एक उलयलें ताणें एक सांगलें आनी चड उलयल्यार मस्त लोक जन कोपताची म्हणून घेवन तेन्ना तुमी हासले ते सांगिलतना तेन्ना तुमी हासले तदनंतर तुमी आज पळय आज दयानंद पैन अशी सांगले रे म्हणून घेवन ताका सांगून आनी परत हासले ताका सांगून आनी परत तुमी हासले कडे कोणें ना सांगचेक घरा बसताना आज दयानंद पैन अशी उलयले म्हणून तें आलोचन करून स्वता तुमी हासताची म्हळ्यार एक विशय 3 पंता मनुष्य हासता एक उट्ट लोकां मेळ घेवन हासता आनीक पंता दुसरे सांगून घेवन हासता आनीक पंत लास्ट त्याची आलोचन करून तोची हासून घेता सो तशीची तुमकां मुखावेल दिवस
स्वाम्यान हें केल्लें, स्वाम्यान हें सांगिल्लें म्हणून घेवन स्वामी येताचे म्हण करून एकदां हसले म्हळ्यार एक खुशी आयली तुमकां. स्वामी आमगेल्या गांवां येता आसाची, स्वामी बेंगलोरा येता आसाची, स्वाम्यान चातुर्मास अनुग्रह केला म्हणून घेवन एकदां तुमी उट्ट लोकांना संतोष तुमी दाखोवन दिले. आज ही स्वामी चातुर्मास करता आसाची तेन्ना वयके तुमकां हास आयले. हास म्हळ्यार तुमकां संतोष जाले. आतां स्वामी आमी निर्गमन जाता आसाची तेन्ना वयके संतोशान उरका म्हळ्यार पयलीं कसकसन जाल्लो पळया, भजन की हें की ना तुमी कसकसन तुमी केलें. हांगा एक 2 बायक आशिल्ले ना आनी कसकी एक आशिल्लें कसं सना सना उडगास येता त्याची उडगासान तुमी संतोष जावन घेवन मुक्कामा येऊ पर्यंत तुम्ही अशी संतुष्टीत उरका म्हणून घेवन आमगेल अभिप्राय आणि तशी तुम्ही हसत उरका. खंयचे रितीर वयकेची तुमी दुखीत जायनाशी उरका. तेतकून आमगेल्यान तूं सांगताची की चड मनुष्याक दुःख कशी की म्हळ्यार हेची निमित्तान आमी चड तांकां लागून घेताची, तांगेल बद्दल प्रीती करता, तांगेल बद्दल प्रेम करताची. आतां तुमी अशी लेखनाकाची तर तशें आसल्यार स्वाम्या बद्दल आमी कशें हें करचें ना हांवें दिसता. बट हे हांतुल्यान आमी भायर येवच्याक आमकांय जायना तुमकांय जायना. सो उट्ट लोकांक दिसता तेतकून आमी आतां पळया अमेरिकांत कोणें तरी गेले रे, अमेरिकांत कोणें तरी गेले म्हळ्यार तो गेल्ले बद्दल आमकां कशें दुख्ख ना. कित्याक की आमी तागेले उलयले ना, तागेले वेव्हार केले ना, तागेले कसले आमकां संबंध ना. हां पैसे वेव्हारांनी कसले केल्ले आसल्यार व्हड दुख्ख जाता. मरे तो गेलो मरे आतां पयशे मेळत की ना म्हणून. कित्याक म्हळ्यार वेव्हार केले तुमी तागेले की वेव्हार केले त्या निमित्तान तुमकां ते तशी दिसता. वेव्हार कर न्ही, तागेले कसले संबंध दवर न्ही तेन्ना तुमकां खंयचे रितीर वयकेची दुख्ख जायना. किंतु आज हे चातुर्मासान तूं कोणा उट्टू लोकांना आयले, सान चौडू आयले, भजन ऐकायले, महिला वर्ग आयले, पुरुष वर्ग आयले, युवक वर्ग आयले. कसं केलो चौडूंतू त्यांनी कॉरस्पॉन्डन्स त्यांनी शिक्षण घेतले. दिवसा फिजिकली वचका आशिल्ले त्या वयके सोडून घेवन कॉरस्पॉन्डिंग घेतले. कित्याक म्हळ्यार चातुर्मास चुकचे नाका. असल एक भावनेन आमगेले हे चातुर्मासान तूं तुमी सर्व लोकांना सेव केले. आमकां एक मन आसा की बेंगलोरान परतून आमी हांगा येवका. कित्याक की म्हळ्यार आता दयानंद पै तांणी वैकेची सहर्ष जावन घेवन सांगले की वेळोवेळी स्वाम्यान हांगा येवका. लागीं 45 वर्सां नंतर आमी हांगा चातुर्मासाक येता आसाची कितलेक वर्ष दांटून गेले म्हणून घेवन तुमकां दिसून आयले. किंतु आमी इतले विळंब करचे ना. किंतु कितले म्हयन्यान येताले. केलो बायल म्हणशी प्रति 6 म्हयन्याक हांगा येवका, 15 दिवस हांगा रावका म्हणून घेवन उठूची सांगत आसाची. तांगेल उठू सांगून जालें, तांगेल उट्टू सांगून जालें. किंतु आमकांही मठाचे वत्तड आशिल्ले निमित्तान 50 वर्साचे आशिल्ले निमित्तान उठूची आमकां सांबाळून घेवका आशिल्ले निमित्तान मठाचें काम चाल आसा. 3 म्हयने जाले आमी मठा कडेन गेले ना. सो कन्स्ट्रक्शनाचे आनी उठूची थंय आमी वेवस्था करता. सो मस्तीतलो विशय आसा. आनी एक महत्वाचो विशय कसन की म्हळ्यार तिरुपती यात्रेन तूं आतां सांगलें 3600 मेट्ल चडले. एक्चुली 3600 न्हय, 3550 थंय आसा. आमकां संतोष कित्याक की म्हळ्यार करेक्ट 50 वर्सांत आसतनाची 3500 मेट्ल चडचे संदर्भार त्या चडचे मेट्लाचे वैके संख्येन तूं 50 वर्ष आसा. ते पळयले करून पयलीं सांगलें राम नाम जप चाल करा म्हणून. कित्याक की म्हळ्यार ऍड केले तेन्ना तयार नंबर येता 3550 3 + 5 8 8 + 5 13. आमी 13 अक्षर राम नाम करता आशिल्ले निमित्तान त्या स्टेप्साचे संख्या केल्यार वैकेची तयार येता. अर्थात रामाले संख्या आयले तेतकून आनी भजन म्हणटा आशिल्ले कडे लास्ट 550 मेटले की 3550 खंय बरयले थंय तुल्यान आमी राम नाम जप चाल केले. सो अशी देव करेक्ट टायमार 550 वर्साचे आमगेले मठाचे स्थापन जावन घेवन जाता तेन्नाची 3550 मेटल चडचे आमकां देवान अनुग्रह केले. आनी मस्त वॉलंटियर्सान मस्त युवक वर्गान तांणी वैकेच आमगेले वट्टू साथ दिले. तांकां आमी वता आशिल्ले पटापट आमी वता आशिल्ले. कित्याक म्हळ्यार आमकां ते टायमा पावका म्हणून आमी शब्द दिल्ले. खंयचे रितीर आमी थंय पावका म्हणून आमी शब्द दिल्ले. सो ते एक हुस्क आमकां हें करत आशिल्ले. एक सायड देवाल उडगास करता आशिल्ले कशी तरी तूं एक पावेसी म्हणून घेवन. एक सायड वेंकटरमणाल दर्शन घेवचे पयले वराह देवाल दर्शन घेवका. वराहाल दर्शन घेवका म्हळ्यार थंय वैकेची लायन लागील आसा, आयतारांनी मेळ्ळो आसा. एक सायड
पुष्करणी वचून गेलो आम्ही थंय प्रोक्षण स्नान करका म्हण आशिल्ले किंतु आम्ही थंय अवघान स्नान करचेक आमकां अवकाश मेळ्ळा अवघान स्नान आम्ही मेटल चडचेकय मेळ्ळा आमकां पादयात्रे वयके जाले थंय वचून गेलो स्वामी पुष्करणी हंतू अवघान स्नान करचेक वयके मेळ्ळे वराह देवाल दर्शन वयके जाले तदनंतर वेंकटरमणाल वयकेची दर्शन आमकां प्राप्त जाले आम्ही चढताना आम्ही म्हळ्यार बेगी 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 चढत गेले म्हळ्यार ते एक हुस्के ना हांकां चौडवांक वयकेची खंय राबचेक आमी दिलें ना आमकां गोत आसा तांकां वयकेची मस्त त्रास जाले तांगेले मनांत कसन की म्हळ्यार तांकां राबचेक जायना तांकां बस का म्हणून घेवन मन नासल्यार वयकेची तांकां बस का म्हणून घेवन खसने तरी थंय जागो फ्री मेळ्ळ्या बस म्हळ्यार वयके बसया जाय कित्याक म्हळ्यार आमी चमकत आसाची आनी आमी चमकतना येद्रा लोक येताचे ते तांकां सायडाक हे करून घेवन हें करका सो आमी बसता रे तुमी वचा म्हळ्यार करचेक जायना सो असल तरेच्या परिस्थितीन तूं वॉलंटियर्सान आमकां साथ दिले आनी आमकां ते पादयात्रा करचेत आनी सहकार करून घेवन दिले ते न्हयशीची हे चातुर्मास मस्तेक उडगासाचे जाले आमकां प्रिय गुरुवर्य स्वामेल संकल्प जाले तिरुपती यात्रा आमकां परतून करचेक अवकाश मेळ्ळे ते न्हयशीचे हांगाचे जनाल एक प्रिती हांगेले एक विश्वास खंयचीय रितीन सान सान प्रमाणार येवन गेलो तांणी हांगा वॉलंटियर सेव केले सकाळी 6 घंटेक 7 घंटेक हांगा येवन गेलो हाजर जावन गेलो सुप्रभात सेव के दनपाराचे भजना सेव के हांगा एक एक संदर्भार एक सकाळी एक पाळी दनपार एक पाळी रात्री एक पाळी आज ही फोटो काडटा आसाची खंयची पाळी मरे आमगेले सकाळी वाडची पाळी आमगेले दनपार वाडची पाळी आमगेले रात्री वाडची पाळी म्हळ्यार प्रत्येक लोकांक तागेले जॉब जाले नंतर वयका हांगा घेवन गेन ताणें सेव ताणें समर्पण केल्लें आसता इतले सेवा मनोभावांतू आमगेले हे शाखा मठान तांणी सेव केले तशीच आतांची मस्तेक वॉलंटियर्सांक आमी प्रसाद दिले एक ट्रेनाक एक इंजीन उरता आनी 40 बोगी उरताची ते 40 बोगीक एक इंजिनान तांडून घेवन वचका पडटा ना जाल्यार घेवन वचे खाली बोगी आसल्यार मुखार व्हरचे जातवे व्हरचे जायना 40 बोगी आसा वय बट व्हरचेक जायना 40 बोगीकच व्हरचेक एक इंजीन जावंक आशिल्लें आनी ते इंजीन म्हळ्यार आमगेलो अण्णप्पा कामत आनी तागेले बाय वॉलंटियर्स मस्त आसा किंतु तांकां खंय डायरेक्शन दिवका खंय कसन करका स्वामेले वचून परमिशन हाडची की कमिटीचे उट्ट लोकांन आमकां हें केलें ऑडिटाचे विशय जावो नाजाल्यार बाकी विशयान जावो प्रत्येक संदर्भार प्रत्येक वाराक सुरेंद्र प्रभू आनी आमकां कृष्णानंद नायक हाण घेवन दिता आशिल्ले एक वाराचे स्टेटमेंट इतलें जालें इतलें हें आयलें इतलें हें केलें इतले लोकांक आमी पावयसिले सो अशी उट्टू लोकांन आमकां हें केलें कडेरी विठ्ठल शानबाग ताणें संदर्भा येवन गेलो स्वामेले प्रसाद घेवचे की स्वामेले आज्ञानुसार ताणें हें करचें की प्रत्येक लोकांन आमकां हें म्हळ्यार हे एक सहकार केले निमित्तान आमगेले चातुर्मासाचे व्रत अत्यंत बरे रितीर जालें आज ही फायच्या दिवसां आमी बेंगलोर तुलेन मंगळूर वता आसाची आमी आतां सांगचे एकची की आमगेले आनी 1 वर्ष उरलें ते 1 वर्षाक आमगेले उरिले कसन एक राम नाम जप आसा आतां राम नाम जपांत परतून तुमी सक्रिय जावन गेलो बहुसंख्येन राम नाम जप जाल म्हळ्यार कीर्ती तुमी हाडूसून दिवका तदनंतर 50 वर्षाक हेचीची ओपन आमंत्रण उट्टू लोकांना आमगेले पर्तगाली स्वशाखा मठान केंद्रीय मठांतू 10 दिवस येवन गेलो तुमी थंय राबून गेलो त्या उत्सवांतू सर्व लोकांना सहकार करका आनी तुमकां खरें सांगता म्हळ्यार ताजे आरंभ वयके नोव्हेंबर 27 2+7 9 जाता सो बेंगलोरकारान मात्र खंडीत येवका कित्याक म्हळ्यार 9 संख्या थंय ऍड जाता त्या निमित्तान उट्ट लोकांतू सहकार दिवचे आनी आयच्या दिवसाक त्या निशीची हे एक 100 दिवसांतू मस्त लोकांना परतून येवन स्वामेलेक तुमी प्रीती विश्वासारी गौरवपूर्वक जावन तुमी वर्तन करून घेवन मठाक गौरवाक समजावन घेवन रामदेव वीर विठ्ठल आले तशीच गुरु परंपरेचे सेव केले बद्दल पुनः आमी संतोष व्यक्त करताची आनी आतां प्रस्ताव दवरले प्रमाणे मुखारी आमी वापस बेंगलोरांतू शीघ्र आमी येवचेक आमी प्रयत्नशील आसाची आमी आलोचन केलें किंतु आज आमी सांगनाची कित्याक म्हळ्यार थोडे सस्पेन्स दवरका पडटा तेन पर्यंत तुमी आलोचन करा
केन्ना येताले कितें येताले कसा नाही कितें म्हणून घेनो किंतु मस्तीतले आलोचन आमगेले मनांत आसा किंतु मुकाबील दिवसांत आमी प्रकटन करताले किंतु आयच्या सभा कार्यक्रमा निमित्तान मस्त वॉलंटियर्सान हांगा तांणी प्रसाद घेतला आसाची खंय तरी खंयचे तरी अजागरूकतेन नाजाल्यार गोतनाशी कसने तरी कोणाले तरी मिस जाला बा वॉलंटियर्स सेव करून घेवन ताका प्रसाद मेळना ताका आमी खंडीत फाल्यां 9:30 वच्चे पयले जरी आयल्यार वयकेच आमी ताका प्रसाद आमी खंडीत ताका आमी अनुग्रह करताची 9:30 पर्यंत आमी अवकाश आसा तदनंतर जाल्यार आयल्यार मंगळूर आयल्यार वयके आमी दिताची तर ताणें थंय आयल्यार वयकेची हांव बेंगलोर चातुर्मासान सेव केले वॉलंटियर खंडीत आमी दिताची कित्याक की म्हळ्यार केन्नाही उपकार केले व्यक्तीले केन्नाही स्मरण करका म्हणून सांगिल्लें आसा तेतकून आमी कमिटीक सांगलें कोणेही असो तुगेले सेक्युरिटी गार्ड खंयचे रितीर ताणें सेव केलें आसा उट्टू लोकांक आमी सभेंतूच आमी प्रसाद दिता म्हणून आमी सांगलें आनी 2 तुल्यान 4 करे नाका आमी सांगलें 2 तुल्यान 4 नाका वॉलंटियर्स बसताची वॉलंटियर्सान पळोवका जनांक गोतूर ना जनांकय कळका की वॉलंटियर्सान कितलें तांणी सेव केलें आसा कितलें तांणी हें केलें आसा सांजेरी करे कित्याक म्हळ्यार सांजेर करतना मस्त जन येताची त्या जनांकय एक प्रोत्साहन मेळटा हांव वयके मुखाले वॉलंटियरान तो हांव सहभाग जावका म्हणून तांकांय एक इच्छा येता म्हळ्यार कितें रे हें एक ऑटोमॅटिकली अशी घडून घेवन आयिल्लें आसा सर्व वॉलंटियर्सान हृतपूर्वक जावन सेव केले बद्दल आमी पुनः संतोष व्यक्त करताची फायच्या दिवसाक आमी मंगळुराक प्रयाण घेताची किंतु फाल्याक आमी मस्त संतोशारी फाल्यां मंगळुराक आमी भायर सरयता कित्याक म्हळ्यार चातुर्मास तितले बरे रितीर तुमी करूसून दिले बद्दल आमी मस्त संतोशारे फाल्यां हांगतल्यान भायर सरच्याक आमकां अवकाश मेळ्ळे आनी मुखावेल वर्स वाराणसीन तूं आमगेले चातुर्मास आसा त्याही चातुर्मासान तुमी खंडीतय सहभाग जाता म्हणून आमी आलोचन केल्लें आसा तुमी सर्व लोकांनी थंय येवन घेवन सुप्रभात सेव केल्यार येडना आमकां कशें न्हय आमकां थंय उठ लोकांना हात उबान जाल्यार आमी येताची म्हणून घेवन त्या निमित्तान आमी सांगलें सो इतले भावनेन तुमी दाखयलें आसा एक दिवस वयके चुकिल ना आमकां गोतना की तांकां कोण पयलीं सांगता की म्हणून घेवन 3 घंटेक आमी तिरुपती भायर सरता आसाची 1 घंटे येवन घेवन तांणी सुप्रभात करचे चाल करून घेवन सोडला आसाची सो इतले डेडिकेट बेंगलोरच्या लोकांनी दाखवून दिल्लें आसा आमी तांणी 11 घंटेक 12 घंटे हर्ट मारता आसाची न्हिदिल ना तांणी हांगा रुमांत राबून घेवन उलयता आसाची हसत आसाची 1 घंटे 1.5 घंटे घेवन घेवन वापस तांणी सुप्रभात करून घेवन स्वामेक तिरुपती यात्रेक सोडून घेवन तदनंतर तांणी गेले म्हळ्यार 1 दिवस वयकेची स्वाम्याल्या संदर्भात सुप्रभात सेवा सोडची नाका म्हणले एक उद्देशान तांणी हें केलें आसा फाल्यां वयके तांणी बेगी येताची सो अशी एक तांगेली एक डेडिकेटेड सर्वीस ना एक सेवा तांणी देवाल बद्दल गुरू बद्दल दाखयले बद्दल आमी पुनः संतोष व्यक्त करताची तशीच आमगेले मस्तीतले वॉलंटियर्स मस्त युवक वर्ग आसाची तांगेले वैवाहिक जिवना कितें रे स्वामीलेक तांणी प्रार्थना दवरले सो आमी वयकेची स्वखुशीन आमी हांकां आशिर्वाद दितात की तांगेले वयकेची विवाह मंगल कार्य शीघ्राती शीघ्र जावो चातुर्मासान सेव केले निमित्तान बरे एक तांकां धर्मपत्नी प्राप्त जाले म्हणले एक कीर्ती रामदेव वीर विठ्ठल हाडूसून घेता म्हणल्यार आमकां विश्वास आसा आनी मुखावेल दिवसांत अशीची तुमी मठा सहकार कराची 550 कोटीचे रामनाम जपांत वयकेची तुमी सहकार कराचे कडेन येवचे उत्सवांत वयकेची तुमी सहकार करा म्हणून ह्या संदर्भात आमी सांगताची कडेन अंतीम म्हळ्यार आमगेले आतांची गिरीश प्रभून ताणें एक संग्रहालया बद्दल विशय सांगले ते आयच्या दिवसाक प्रस्ताव करचे कारण कसन की म्हळ्यार मस्त लोकांक केलो विशय कळून घेवन तांणी ऑलरेडी आमकां रामटंकी हाण घेवन दिले आनी लागीं 200 वर्सां पयलेचे रामटंकी विजयनगर साम्राज्य कालांत आशिल्ले तसले रामटंकी आनी उठूची आमकां तांणी दिले सो त्या उठूचे आमी म्युजियमांत दवरता तसले एक अवकाश आमकां मेळिल्लो आसा त्या न्हयशीची मस्त लोकांनी पेंटिंग्स चारकोल पेंटिंग नाजाल्यार नाना रितीची पेंटिंग्सांनी आसा तंजावूर पेंटिंग आसा मस्तीतले पेंटिंग आसा केलो विशय आमकां गोतना की असल वयकेची एक रामाल बद्दल आसा म्हणून आमकांही केलो विशय आमकां गोतना तेतकून आमी हे समाज बांधवांक सांगले तुमगेले आशिल्ले दिवका आमी अशें हें करनाची तुमकां कोणे तरी परिचय आसा की हागे लेगी हे विशय आसा ना हागे लेगी असल कसन की एक माहिती आसा
त्यापैकी तुम्ही फॉरवर्ड केले पुरो तागेल्याक उलोवच की तागेल्याक व्यवहार करचे की ते मठाची कोण एक आमी एक समिती केल्लो आसा ते तांगेल्याक उलोवन घेवन ते संग्रहालया कशी जावकात आनी तशी तांणी वेवस्था करून घेताची. मस्त लोकांना रामायणाचे पुस्तक एक एक राज्यांतू एक 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 पुस्तक बरयल्लें आसा. कर्नाटकांत एक पुस्तक आसा, महाराष्ट्रांतू मराठींत बरयल्लें आसा, आसामांतू आसामी भाशेंत एक बरयल्लें आसा, बंगालांतू बंगाल भाशेंत एक बरयल्लें आसा. सो असले एक एक कलेक्शन आमकां एक 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 कडच्यान मेळता आसा. त्या निमित्तान आमी समाज बांधवांक सांगलें तुमकां खंय इन्फॉर्मेशन तुमकां खंय तरी एक माहिती रामालय म्युझियमाक कॉइन्स स्टॅम्प्स पोस्टल कवर्स ना कसने तरी आर्ट रिलेटेड कल्चर रिलेटेड ना भायल देशाचे रामाक रिलेटेड कसने तरी मेळ्ळें री तुम्ही आमकां संपर्क करेत आनी आमगेले समिती तुमकां वापस तुमकां ताजे बद्दल विचार घेवन मुखाविल्या कार्यप्रवृत्त जाताची. किंतु अंतिम जावन घेवन हे एक संपूर्ण चातुर्मासांतू 100 दिवसांतू तुम्ही सर्व लोकांना भक्तीपूर्वक जावन प्रीतीपूर्वक जावन मठा गौरवाक समजावन स्वाम्याक संतुष्टीत जावची तशी तुम्ही सर्व लोकांना सेव केले बद्दल आम्ही पुनः संतोष व्यक्त करताची. आणि संतुष्टीत मनांत मस्तीतले चड कमी जाता वैर तगू जाता एक व्हड कार्यक्रमांत आशिल्लेची किंतु त्या उट्टूची मॅनेज करून घेवन व्हरचेची जीवन आणि त्या सर्व लोकांना सहकार्य केले. हे सर्वय केले बद्दल आम्ही ह्या संदर्भात सर्व लोकांक आशीर्वाद दिताची. देव सगळ्यांक बरं घडोवो. तुमगेल्या घरांतू तुम्ही करता आसले उद्योग वेवहारांतू तुम्ही राबचित आसले घरांतू आमगेले हे बेंगलोर शाखा मठांतू तशीची कमिटीचे सर्वही सदस्य तशीची गौड सारस्वत ब्राह्मण समाज ते समितीचे सर्वही सदस्य तशीच आमगेले प्रीतीय समाज बांधव युवक वर्ग तशीची वैदिक वर्ग सर्व लोकांक नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत उरो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद परभाषणाच्या मी मंगल गडयताची. श्री कृष्णार्पणमस्तु.